दीस शुक्रार, डिसेंबराची 26 तारीख 2025. स स्तेफन पयलो रक्तसाक्षी. पयलें वाचप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 6 वोळ 8 तावन 10 पर्यंत आनी अध्याय 7 वोळ 56 तावन 59 पर्यंत. हेणें स्तेफान देवाचे कृपेन आनी सक्तेन भरोवन लोकां मदें व्हड व्हड आसर्यां आनी खुणां दाखोवंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनेगोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्तेफाना लागीं तर्काक रावले. हे सिरेनाच्या, अलेक्झांद्रियाच्या, सिसिलियाच्या आनी आसियाच्या जुदेव समाजांतले. पूण स्तेफानाचे जाणवाये आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतालो त्या उतरां विरोध वादविवाद चलोवंक तांचे निमती जालें ना. हें आयकून नितीसभेच्या सांद्याच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दांत किरलिले. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हातान बसून आसलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान धांपले. उपरांत सगळीं ताच्या आंगार पडले. ताणें ताका शहरा भायर व्हरून व्हेलो आनी थंय फातरायलो. साक्षीगारांनी आपलीं वस्त्रां साऊल नांवाच्या एक तरणाट्याच्या पांयासरशीं दवरलीं. आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतालो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 31 3 तावन 4, 6 आनी 8, 16 तावन 17. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. जा तूं म्हजें खडाप, म्हजो थारो, जा तूं म्हजें कोटें, म्हजे भद्रतेचो आसरो. वय, खरेंच तूं म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटें. देखून तुज्या नांवा प्रमाणें म्हाका वाट दाखोवन चलय. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा. म्हज्या विश्वासी देवा, तुजो निरंतर मोग पळोवन हांव संतोशान उल्हासतां, कित्याक म्हजें निर्भागपण तुवें देखलें. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हजी पाट धन येतल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या सेवकाचेर फांकय. तुज्या कळनांतल्या मोगा पासत म्हाका सोडय. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 10 वोळ 17 तावन 22 पर्यंत. तवळ जेजू 12 जाणांक अशी ताकीद दिवन म्हणालो, मनशा लागीं सत्रायेन चला, कित्याक ते तुमकां नितीसभा दिन करतले आनी आपल्या सिनेगोगांनी तुमकां जरबान मारतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झडतेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्ही, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोच तुमचे उदेशीं उलयतालो.
भाव भावाक आनी बापय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धन दिताले. भुरगीं आपल्या माय बापायचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे फाटलावदार म्हणल्या खातीर सुमेस तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. नियाळ. जेजू क्रिस्ता पासत आपले रगत वारयल्लो पयलो मार्तीर स्तेफानाचें फेस्त आज आमी आचरण करता. जेजू आपल्या परगट जिणे वेळार जो कोण ताचो पाटलाव करता ताका दगदोणी मेळटली, ताका द्वेशितले, निती सभे मुखार झडटेक लायतले आनी मरणाक बली करतले म्हणली जागवण दिल्ली. आनी ते जाणा आसून सबार लोक जेजूचो पाटलाव करूंक लागलो. ताचे मदें स्तेफान एक दियाकोन देवाचे कृपेन आनी सक्तीन भरलेलो आपल्या मिस्त्री पर्यंत ताणें लोकांचो मोग केलो. तांकां गूण केल्ले, देवसर धांवडायले. ताणें करचें बरेंपण जो देव मुखेल्या प्रत्येक जावन निती सभेच्या संद्यांक सोसूंक जावंक ना. देखून स्तेफानाक फातरावन जिवेशी मारूंक ताणें निर्णय केलो आनी त्या प्रमाणेंत गेलें. स्तेफान अखेर पर्यंत जेजूक विश्वासी रावलो. ताणें आपणाक फातरिल्ल्याक बक्षिलें. आमचे मुखार आसा एक आदर्श क्रिस्ताचो पाटलावदार. क्रिस्ता खातीर रगत व्हांवोवंक चिंत आशिल्लें आपोवणें आमकां मेळचें ना तरी क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार जावन आमी जियेवचे. आमची जिणी क्रिस्ता सारकी जाल्यार क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां साध्य जातलें.